सगळ्यांक येवकार. हांगा परकी कोणूच ना, सो हांव सामकी फॉर्मल वळख बिळख करून दिवपाचे भानगडीक पडना. फास्ट वळख करता एक एक वाक्या भितर आनी एक डिस्कशनाक सुरवात करता. फर्स्ट सुषमा. सुषमा हांव खूब वर्सां जालीं वळखता. द व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग इज द कायंड ऑफ वर्क शी डज. आनी म्हाका दिसता की ताणें आयच्या पॅनल डिस्कशना भितर ताजेर उलोवचेंय बी. जनरली आमी हायर सेकंडरी वतात किंवा कॉलेजी वतात, खूब थोडे जाण अशे आसात जे सुषमा करतात ताजे कडेन करियर म्हणून पळयतात. आनी म्हाका दिसता तो दृश्टिकोन येवप खूब गरजेचो. सुषमा जर उलयलें आनी एलेबोरेट केलें जाल्यार आनी खूब बरें जातलें. दुसरो आसा के.जी. डिसिल्वा. इवन हीज प्रोफेशन इज समथींग दॅट मेनी ऑफ अस डोंट थिंक युजली. म्हाका हेमंत सरान एक बरी गजाल सांगली. म्हणपा लागलो तुमी सगळे जाण आर्ट्स आनी कॉमर्स करून म्हणपा लागलो गेले, म्हणून एकट्यानूय कोणें म्हणपा लागलो PhD केलें ना. आमी म्हणपा लागलो वोकेशनल 3 वर्सां चलयलो आनी 2 PhD केल्यो. म्हणटली एक PhD तुमच्या मुखार बसल्या. सो आय थिंक इट्स अ व्हेरी नायस थिंग एंड आय वूड एक्सपेक्ट हिम टू स्पीक अबाउट इट. तिसरो आसा गौरव भट. गौरव आनी हांव दोगी जाण पर्तगाळचे. आमची जॅकेट्स पळोवन तुमकां दिसतलें की आमी 1+1 फ्री घेतलो म्हूण. तशें कांयच ना. आमी खूब दिसांनी मेळ्ळ्यात. आनी म्हाका भितर सरतना तुगेले परेशान म्हळें बी तूं घालताच काय म्हणपा लागलो. आनी एक म्हणपा लागलो जॅकेट आसा वयर. आमी दोगी जाण पर्तगाळचे घाले म्हणून व्हडलें वोट दिसची ना म्हणून. सो बँक मॅनेजर हू कॅन एलेबोरेट ऑन हीज प्रोफेशन. आनी असो भुरगो जाणें इकॉनॉमिक्सा भितर डिग्री घेतली आनी तो बँक मॅनेजर जालो. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग आनी क्रुशल थिंग. चवथो इज ऋषिकेश. म्हाका व्हडली वळख करून दिवपाची गरज ना. तो आदवोगाद आनी हांव आदवोगादाची वळख करपाची भानगडी केन्नाय पडना. पण आदवोगादांक स्वता खूब उलोवपाक कळटा ते तो उलयतले. सो हांव आनी वळख करना. मदीक टिचर बसल्या 2 आदवोगादांच्या. सो टिचरींची वळख करपाची तशी कांय गरज ना, कारण टिचरीकय खूब उलोवपाक कळटा. सो तुमकां प्रत्येकाक खबर आहा की प्रत्येक लॅक्चराक टिचरी कितली उलयतात त्यो. सो म्हजें काम भरपूर सोंपें आसा, कारण 2 आदवोगाद, एक टिचर, एक NGO, एक बँक मॅनेजर आनी के.जी.च्या बाबतींत तर PhD. सो हांवें आनी व्हडलो अभ्यास केलो ना पॅनल पळयतकीर, आनी गरजूच ना अभ्यास करपाची. अशी पॅनल तुमच्या मुखार आसा. आनी 6th अगेन प्रिती, लॉयर. आनी 7th बट हांवें 7th म्हणना, ही इज प्रोबेबली द फर्स्ट, इज प्रभाकर तिंबले. ती वळख हांव करून दिता, कारण इट इज व्हेरी इंट्रस्टींग वळख ती. जाणी गांवांतल्या कॉलेजी भितर प्रिंसिपल म्हणून काम केलें, जाणी लॉ कॉलेजी भितर प्रिंसिपल म्हणून काम केलें, जाणी स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून काम केलें. गोंयांतले एक नामनेचे एज्युकेशनिस्ट आनी कॉलमनिस्ट, जे कांय काळा खातीर गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांकां पॉलिटिशन म्हणप काय फॉर्मर पॉलिटिशन म्हणप हें म्हाका खबर ना. कितें म्हणपाचें, फॉर्मर काय फॉर्मर नाका? हें एक्स म्हणपाचें पॉलिटिशन. सो यू आर गिवींग मी अ न्यूज, सो यू आर फॉर्मली अनावन्सिंग दॅट यू आर एक्स पॉलिटिशन. इट्स अ नायस थिंग. सो अशी व्यक्तिमत्वां आसात. एंड वन ऑफ दी टॉप कॉलमनिस्ट इन गोवा. ते बरयतात तेन्ना, कॉलम्स बरयतात तेन्ना फक्त लोक वाचनात जाल्यार ताचो सरकाराचेर सुद्दां प्रभाव पडटा. अशे कॉलमनिस्ट आनी एज्युकेशनिस्ट आमचे मुखार आसात. आय विल स्टार्ट विथ सुषमा. सुषमा, विशय इंट्रस्टींग आसा. डू रुरल स्टुडंट्स लॅग इन एस्पिरेशन? क्वेश्चन आसा की गांवांतले भुरगे कितें फाटीं उरतात काय. आय थिंक इट्स द सर्कमस्टान्शियल थिंग. कित्याक अशे प्रूफ्स आसात, म्हजे वांगडी जे आसात हांगा आसात, they themselves are an evidence that if you have that self-motivation, you can achieve any goals. But there are also so many youth that we see in the rural areas who either because of lack of education, lack of self-motivation, or even there is no parental support. Again, there are no facilities within the rural areas. That is another factor. And also, if there are facilities within the rural areas, can our youth access all of them? Rural students have more capability because they are very adaptable.
खंयी गेले की तांचे भितर बदल हो इजिली घडटा आनी ते एडजस्ट करतात आनी आपूण अचीव करतात. पूण तांक एक्सपोजर कितलो आसता, स्किल्स कितले असतात, ऑपॉर्च्युनिटी कितली असतात किंवा कॉम्पिटिशन कितलें आसता जाल्यार थंय तांकां कांयच मेळना. सो आजू बाजून रोल मॉडेल कमी आशिल्ल्यान हें फाटल्यान उरता. सो म्हाका तरी दिसता की एस्पिरेशन हें पयलींच्यान आसता, पूण जसो टायम येता तेन्ना भुरग्याक रियलिटी दिसता आनी तो डिमोटिवेट जाता. आनी त्या टायमार एक एनकरेजमेंटाची, मोटिवेशनाची गरज आसता. सांगपाचें म्हळ्यार खेड्यांतलो भुरगो शाळेंत मॅक्झिमम टायम स्पेंड करता आनी एक तर ताचे पॅरंट्स इलिटरेट किंवा कमी शिकिल्ले आशिल्ले कारणान टिचर हो तांचे खातीर एक रोल मॉडेल आसता. आनी शाळा ही एकूच जागा ज्या जाग्यार ते इंटेलेक्चुअली थिंक करतात. त्या खातीर म्हाका तरी दिसता की टायम टू टायम गायडन्स, कंटिन्युअस मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन can make a difference, can bring inspiration in students. वॉट डू यू फील? कारण ताणें सारको शाळेचेर आनी टिचराचेर व्हरून सोडला प्रश्न. हो विचार म्हज्या तकलेन घडटालो जेन्ना ह्या विशयाचेर हांव विचार करपाक लागलें आनी आमी हांगा फॅसिलिटी पळयले जाल्यार म्हाका दिसना की गांवगिऱ्या भुरग्यां मदीं एस्पिरेशन खंय तरी कमी आसा, कमी एम्बिशन तांचे मदीं कमी आसा अशें म्हाका तरी खंयच दिसना. फक्त गरज आसा ती तांकां कोण तरी रत्नबारकी मेळपाक जाय, कोण तरी तांच्या मदीं ती कला आसा हें दाखोवन दिवंक जाय आनी ती वाट फुडली दाखोवपी मेळूंक जाय. आनी गांवगिऱ्या वाठारांत जर नजर मारता तेन्ना दोळ्यांकार येता तो टिचर आनी ज्याचेर भुरग्याचो विश्वास खूब प्रमाणांत आसता. आमी जेन्ना आमच्या करियराचो विचार करपाक लागली, जेन्ना हांगा बशिल्ली ती तेन्ना काणकोणचो सगळ्यांत सगळोच भाग म्हळ्यार गांवगिरो आशिल्लो म्हळ्यार जाता. अजुनूय व्हडलोसो फरक जाला अशें म्हाका दिसना. सगळ्या भुरग्यां मदीं स्वप्न आसता, पण तें स्वप्न फुडें व्हरपा खातीर भायलें जग दाखोवपाची गरज आसा आनी तातूंत टिचराचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा अशें म्हाका दिसता. यू हॅव वर्कड एज टिचर ऑल्सो. हें एस्पिरेशन आनी टिचराक जे लिंक करता पळय, बरोबर गजाली. जेन्ना आमकां टिचर जेन्ना कितें सांगताले तें आमकां त्या टिचरीचें जें सांगलेलीं उतरां सदांच मनाक घडटालीं. वी यूज्ड टू ऑलवेज से आमी त्या टिचरी सारको जावचो. एंड दॅट वॉज रिकॉर्डेड एक्चुअली इन आवर सबकॉन्शियस मायंड. आनी हांव सदांच म्हणटालो म्हाका एक टिचर जावचो. येस, म्हजें सपन पुराय जालें. जेन्ना हांव अब्दुल कलामाक वाचलो आय थॉट ओके म्हाका एक सायंटिस्ट जावचो. येस, हांवें तेंय कंप्लीट केलें. जेन्ना फिल्माक वयतालो टिवीर म्हाका दिसलें एक एक्टर जावचो. हय, एक एक्टर वयतालो. As Kaji said, that persistence ultimately has to come from you. That persistence has to come from within. Somebody else can only support you, can give you a shoulder. You cannot walk that path for you. Ultimately, you have to walk that path and you have to show the courage to walk that path. So, जेन्ना आमी म्हणटात एस्पिरेशनाची गजाल, कितली ती भायल्यान येता, टिचरा कडच्यान, पेरंट्सा कडच्यान किंवा समाजा कडच्यान, ज्या समाजाक तूं ल्हानाचो व्हड जाता, आनी कितली ती भितरल्यान येवपाक जाय. गोवा ही आसा ही हाली ऑर्गनायज रुरल जरी कितल्यो जरी कामां विलेजीस आसल्यो तरी सुद्दां आतां सगळें ऑर्गनायज जाल्ल्यान आनी सगळ्या भुरग्यांचेर हें पावयल्यान एज्युकेशन सगळ्याक स्प्रेड जाल्लें आसा. आतां आमची खोतीगांव सारकी एरियांतल्यान कितलींशीं भुरगीं आतां म्हज्याच क्लासीक कितलींशीं भुरगीं खोतीगांवच्यान येतालीं, कुर्लाच्यान येतालीं. ती भुरग्यां आज म्हज्याच आशिल्लीं, कोण टिचर जाला, कोण एरियार जाला. सो तांची एस्पिरेशन तेन्ना एज सेड गौरव सेड आनी हाणें एक हेजें न्ही म्हळें हांगच्यो ह्याच हायर सेकंड्रीच्यो टिचर्सांनी तांकां बूस्ट दिली आनी ती इन्स्पिरेशन दिलें. ते तांचे आयडल जाले आनी ताणें ती बूस्ट घेवन, ताणें ती एनकरेजमेंट घेवन ते हातूंत ते आपापल्या फिल्डांत शायन जाले. सो थोडी तांचे भितर एस्पिरेशन डिजायर्स आसपाक जाय. विदावट डिजायर्स नोबडी कॅन इन्स्पायर यू आनी हें करपाक जायना. सी ग्रामीण भुरग्यांक एस्पिरेशन्स एंड हावेस जनरली शहरी भुरग्यां परस मातशें लिमीट आसा तशें दिसता म्हाका तरी. पूण हाजो एक वेगळो दृश्टिकोन काडचो न्ही की व्हड जावप म्हणल्यार भायर वचप. टू मूव अप मिन्स टू मूव आवट. खूब जाणांक अशें दिसता की म्हाका जर म्हजी एस्पिरेशन लेवल जर वाडपाक जाय तर हांवें गांव सोडून शहरांत वचपाक जाय आनी तर म्हगे एस्पिरेशन लेवल वाडलें अशें ऑटोमॅटीक जायना. सो हे एसेट्स घेवन आमी
एस्पिरेशन लेवल म्हणल्यार कितें, स्वप्नां विचार करपाची शक्ती वाडोवपाक जाय. आनी ती कमी आसती ताची मेन 2 कारणां ह्या सगळ्या भुरग्यांनी सांगल्यात. दे आर एचिवर्स, पूण ताणें सांगल्यात एक इज सेल्फ मोटिवेशन म्हणटा तें खूब कमी आसा. भुरगो गांवचो सेल्फ मोटिवेटेड जायना, पूण तोच भुरगो तीच फॅमिली जर शहरांत जर शिफ्टेड जाली ताजें मोटिवेशन लेवल वाडटा, कित्याक एक वेगळे तरेचो पियर ग्रूप मेळटा तेंय तितलें खरें. आनी दुसरें गांवांक गरज आसा म्हणटा ती पॅरंटल मोटिवेशन. भुरग्यां मोटिवेशना परस पॅरंटल मोटिवेशन. गांवचे पळय पॅरंट्स पळय आसात, आय मीन पालक, गांवची ग्रामीण मुल्ली वेगळी आनी इम्पॉर्टंट ग्रामीण मुल्लीज इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, ते एक फावटी आमकां फाटीं दवरता. आसता तातूंत आनंदी रावप, आसता तातूंत समाधानी रावप. आनी तूं शहरांत वतकर तूं झगडटा आनी कितें एचीव करपाक, म्हळ्यार पयशां खातीरय, नांवां खातीरय, रिकॉग्निशना खातीरय. सो आसता तातूंत समाधानी रावप हो आमचो वाठारच आमकां शिकयता. त्या खातीर इश्कोलां भितर, ग्रामीण इश्कोलां भितर पालकाचें ओरिएंटेशन, पालकाचें कावन्सिलींग चड जावपाक जाय. म्हाका एक तुमी पियर ग्रुपाचो मुद्दो काडलो म्हणून म्हाका एक इन्सिडंट याद जालो. म्हाका एक गोंयच्या एका सिनियर पुलीस ऑफिसरान सांगिल्लो आपल्या चल्याचे बद्दल. नाव दॅट सिनियर पुलीस ऑफिसर इज नॉट फ्रॉम रुरल एरिया, इज फ्रॉम अर्बन एरिया, आनी हीज सन ऑल्सो यूज टू स्टडी इन अ अर्बन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. तो म्हणपालो जेन्ना जेन्ना ताका म्हूण अभ्यास कर म्हूण सांगतालो, एक 3 वरां बी म्हणटालो तो पासियेस काडून अभ्यास करतालो आनी मागीर जगमारले म्हणटालो. आनी एकदां 15 वर्सां जाल्यार की बापायक आमी शापोत सांगतात, सगळे जाण सांगतात. आवय कितली सांगता म्हाका खबर ना, पूण बापायक सांगतात. तर टिपिकल शापोत सांगून तुगेले 3 वरां जागी पुरो, आपल्याले मार्क जाल्यार पुरना, पास जाल्यार पुरना, फर्स्ट क्लास आयल्यार पुरना, तुका आनी कितें जाय, असो एक एटिट्यूड आशिल्लो. आनी ताजे उपरांत कितें जालें की एट अ सर्टन लेवल ही हिमसेल्फ डिसायडेड, द बॉय हिमसेल्फ डिसायडेड की आपूण आतां भायर वचून शिकतलो गोंयच्या. आनी देन ही वेंट टू एन इन्स्टिट्यूट इन चेन्नय. सो द सेम पुलीस ऑफिसर टोल्ड मी दॅट देर वॉज अ सी चेंज इन दॅट बॉय. सेड हाव. तो म्हणपालो थंय वतकीर ताका लक्ष आयलें की आय कॅनॉट एफोर्ड टू बी एवरेज. ताजे बरोबर जी क्लास आशिल्ली दॅट क्लास वॉज सो पावरफूल क्लास. त्या क्लासींतलो प्रत्येक भुरगो इतलो पावरफूल आशिल्लो इन टर्म्स ऑफ एकाडेमिक्स की ताका लक्ष आयलें की आपूण टिकचो ना म्हणून. सो इट बिकेम अ मॅटर ऑफ सर्वायवल. इट डीड नॉट बिकेम अ मॅटर ऑफ चल आपल्याक शिकपाक जाय, डिग्री घेवपाक जाय आनी आपल्याक कितें तरी करपाक जाय. इट बिकेम अ व्हेरी स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ सर्वायवल की बाबा जग अशें आसा, एटलिस्ट आपणें आतां मेरेन जें जग पळयलां तातूंत भितर जग अशें आसा, दीस इज द लेवल, दीस इज द बेंचमार्क. आनी त्या बेंचमार्का खातीर झगडचें पडटलें, फर्स्ट क्लास घेवपा खातीर किंवा पास जावपा खातीर न्ही. आनी सद्या परिस्थिती अशी आसा की तो भुरगो सुटी पडल्यार सुद्दां गोंयांत येना, कारण ताका भंय दिसता. गोंयांत आयलो आनी आपल्याला जर टच गेलो, बाय द टायम आय गो बॅक टू दॅट सेम प्लेस आय मायट फॉल बिहायंड म्हणून. व्हेरी फ्रँकली हाव स्ट्रॉंग इज दॅट पियर ग्रूप प्रेशर अँड हाव इम्पॉर्टंट इज इट फॉर एस्पिरेशन. ऑफकोर्स पियर ग्रुपाचो पियर ग्रुप आमच्या एस्पिरेशनाचेर खूब प्रेशर येता. कारण जेन्ना आपल्या बरोबरचो एक व्हडलें स्वप्न पळयता तें जावपाचो, म्हाकाय उमेद येता हांवूय जातलो अशें. फॉर एग्जाम्पल आतां समज गांवांनी पळयलें जाल्यार म्हजी 10th जाली, तो सायन्सा वता म्हणून हांव सायन्सा वता, तो कॉमर्सा वता म्हणून हांव कॉमर्सा वता. म्हजी तकलेन करना की हांव कितें तरी जातलो म्हणून. सो पियर प्रेशर येस इट डज मेक अ डिफरन्स. डेफिनेटली पियर प्रेशर तो कॉम्पिटेटीव करता भुरग्यांक. गांवांतली भुरगीं जेन्ना 4 जाणां एका कडेन आसतात तेन्ना कदाचित कॉम्पिटेटीव स्पिरीट कमी आशिल्ल्या फाटीं उरता आसत, जे शारांत जायना. तुका पियर ग्रुपा लागून कॉम्पिटेटीव स्पिरीट येता हें मानचें पडटलें. हाजेर एक रिवर्स टेस्ट आसता, ती म्हणल्यार हांव स्वता. हांव पयलीं पैंगीण रावतालो आनी ताजे नंतर हांव चावडेर रावपाक गेलो. चावडे वयल्यान हांव थंय शिकतालो तो हांगा आयलो आनी म्हाका 12th आसतना हांगा आयलो. इतली लेथार्जी जाली, पर्सेंटेज वायज हांव केन्ना एस्पायर करूच ना, पूण इतली लेथार्जी जाली की सुशेगाद हांव जिखता रे, आय एम फर्स्ट, वाय शूड आय रन फास्ट. ही लेथार्जी म्हाका स्वताक आयिल्ली. आनी हो रिवर्स टेस्ट केन्ना करून पळयता आमी. हांगची फॅमिली भायर गेली जाल्यार भुरगीं धांवपा लागता तशें म्हणलें तें उलटेंय जालें जाल्यारय इफेक्ट चेंज जाता. हांव चावडे वयल्यान जर हांगा येतालो, चावडे वयली म्हजी भुरगीं कितलींशीं मुखार पाविल्लीं आशिल्लीं, पूण हांव हांगा फर्स्ट येता म्हूण सुशेगाद रावतालो.
तेच जेन्ना हांव परत दामोदरान मडगांव शिकपाक गेलो आय वॉज म्हळ्यार म्हाका अक्षरशा कितें करप आनी कितें नाका अशी जावपाची परिस्थिती आयली की हे खंय आसात आनी हांव खंय आसा. हांव थंय हिरो आशिल्लो पूण बॉलिवूडा आयलो आनी शेणलो अशी परिस्थिती म्हजी जाली. पूण तेन्ना हो पियर प्रेशर सर्टनली आसता कित्याक थंय प्रत्येक भुरगो म्हणटा आपूण हें करतलो सांजचें हांगा वता म्हाका दिसता म्हाका कांयच येना. तो हें उलयता म्हाका येना, तो हें उलयता म्हाका येना. बरें म्हाका असो व्हडलो प्रश्न पडटा की हांव कॅपेबल ना काय कितें. तो करता तें पळयता हांव, आय सी हीम. तो म्हणटा इतलो फालतू तूं कितें करता काय म्हण हांगा इतलो टायम सेव करपाक शकता मरे तूं किंवा आनी इतली बरे तरेन तूं हें करपाक शकता अशें हांव स्वता रियलायज करता की हो करता तें सारकी न्ही पूण हाज्यानी चड हांव केपेबल आसा. पूण हांव हांगा मेरेन केन्ना धांवलोच ना कित्याक म्हाका ती वाट केन्ना दिसलीच ना. असो तरेचो जो इम्पॅक्ट आसा तुजे आजूबाजूचे जे लोक जे चिंततात तो तुजे पियर प्रेशर 100% इफेक्ट करता. म्हाका केन्ना हें दिसलें ना की हांव चिंतता की तूं इम्पॉर्टंट. जसो तुवें म्हणल्यार तशें सर्वायवल ऑफ द फिटस्ट आनी आमचो सायन्साचो तर बेसीक सिद्धांतूच तो कित्याक तूं तर तुका जाय तसो म्हळ्यार तूं मॉडिफाय करीत रावना. आनी आमी सायन्साक जी ऑर्गेनिजम्स आसता ती कितें आसता एक समज तर ती प्लेस तुका पर्टिक्युलर प्लेस तुका अनफीट जाता जाल्यार तूं तुकाच मॉडिफाय करूंक लागता तें एनिमल. मे बी केंस नाय जाल्यार ते केंस हाडूंक लागता वो अशें म्हळ्यार स्लो चेंजीस बट इट हॅपन्स. आनी तशेंच जेन्ना त्या एनवायरमेंटाक गेलो तेन्ना हांवें त्या एनवायरमेंटा प्रमाणे पयलो म्हाका एडजस्ट केलो आनी उपरांत दुसऱ्यांक जाय जाल्यार म्हजे सांगता तुमी एडजस्ट जाय म्हूण सांगून केलें. आनी सेम युनिवर्सिटींकूय बीन सेम केस. एक्चुअली इंटरेस्टिंग आसा बिकॉज आमी जेन्ना पियर प्रेशर म्हणटात एक तर आमी आमचे सरभोंवतणी जे आसात तांचे कडेन आमी एक ओके इट्स लायक पार्टनर ह्या नदरेन फ्रेंड्स ऑर इवन अ कंपिटिटर ह्याय नदरेन आमी पळोवपाक शकता. पूण म्हाका दिसता जें सामकें गरजेचें आसा इट्स अ कॉम्पिटिशन वीथ युअर सेल्फ मोटिवेशन जें परत परत म्हणटात सेल्फ मोटिवेशन कॉम्पिटिशन वीथ युअर सेल्फ की आपूण एक लेवलार कसो हाय वचत रावतलो या समथींग आमच्या वन लेवल अप सो समथींग लायक दॅट. आनी हातून अशें आसा की तूं मागीर खंय आसूं न्ही गांवान आसूं न्ही शारान आसूं न्ही खंय आसूं न्ही तुजी आयडेंटिटी मेळटा बिकॉज तूं स्वताची ती वळख डेवलप करता लायक यू आर ट्रायंग टू डेवलप युअर ओन आयडेंटिटी. आनी हें एक सांगन दिसता म्हाका मुद्दम प्रमोद आसा हांगा जेन्ना गांवांतले भुरगे शारांनी वता एज अ अपवर्ड मोबिलिटी वो इवन गांवांनी रावन आपली जे टॅलंट आसा ते दाखोवन दितात तेन्ना खंय तरी एक अर्बन लेवलार एक ते कॉन्शियसनस येता बाबा गांवांतले भुरगो इतले बरें करता म्हाका खूब ना मेळ्ळा तें एंड आय टेक इट एज पॉजिटीव कमेंट. हॅलो हांव एक सांगून सोदतलें की आमी जे पियर ग्रूप म्हणटा पळय एक्चुली दे आर प्लेइंग रोल. हांव आमच्यान शिकूंक मेळना हांगा कितें म्हाका भरतनाट्यम शिकपाक आसलें आनी कसले कसले क्लासीस करपाक हांगा ते कसलेच क्लासीस अवेलेबल नासले. हांव अर्बन जेन्ना हांगा पणजे रावपाक लागलें थंय भरतनाट्यम आसा जिमनास्टीक आसा आनी कसले हे सगळे क्लासीस आनी भुरग्यांक मेळना. ते खंयचे एस्पिरेशन आसा तांकां दाखोवन दवरता तो आमकां सारकें हें कसल्योच हांगा क्लासीस नासले भुरग्यांक ते आतां फिल्डाक वचपाकच मेळना. जेन्ना ते अर्बन वता तेन्नाच तांकां तें कितें पळोवपाक मेळटा. आतां म्हज्या भुरग्याक लागून हांव ह्या क्लासाक सिंगींग तबला जिमनास्टीक चॅस क्लास हांगा तरी असली कसल्योच येना. सो थंय ते पियर ग्रूप तयार जाता. हांव आपयता एकलो आनी एकलो अशें हांगा गेले सगळ्यांचे ग्रूप जाता चल्याचे जाता एक पिक्चर पळयलो हो पिक्चर पळयलो हो एक हाजी भायर आमचें डिस्कशन आनी खंयच वचना बाबा कसली कितें नवें येता हें करया हो चॅस करता स्विमींग क्लास आसा आनी कसला हें पियर ग्रूप अर्बन एरिया ही भुरगीं डिसायड करतात चल हांव आतां एक फ्रेंड्स म्हणटा हांगा भुरग्यांक ते नाशिल्ल्यान ते डिसायड करपाक हेंच ना. सो पियर मोटिवेशन म्हणजे आमी आमचे सरभोंवतणी जे भुरगीं पळय आहा ते पियर मोटिवेशन ह्या अर्थान पळोवपाक जाय. आनी पियर मोटिवेशन एक ग्रामीण एक शहरी भागाक एक वेगळे तरेचें मातशें क्वॉलिटेटीव जाता एक गोश्ट जाली. दुसरो हांव मुद्दो मांडपाक सोदता तो असो ही म्हाका ट्रेजेडी म्हणची काय कॉमेडी म्हणची ती कळना. आमचे मुखार एचिवर्ड्स बसल्यात आनी गांवांनी जेन्ना हांव वता आनी ते गांवां भितर जे भुरगे मातशे एस्पिरेशनल आशिल्ले आनी तांची एस्पिरेशन्स तांणी अचीव केली ते मागीर गांवांत दिश्टी पडनात. म्हळ्यार चवथेक दिश्टी पडटात, क्रिसमसाक दिश्टी पडटात, दिवाळेक दिश्टी पडटात, नाल्यार तुळशी लग्नाक दिश्टी पडटात, नाल्यार गोकुळ अष्टमी दिसता गोकुळ अष्टमी दिश्टी पडटात. हें सोडून मागीर गांवांक दिसनात. म्हणटकर ते मागीर तांची भुरग्यांची एस्पिरेशन्स पळय ती शहरां वचून करतात. आनी गांवां भितर म्हणटात आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय
कोणा खातीर कित्या खातीर कोणे रेस करपाचो तें म्हाका समजना. सो वी आर क्रिएटींग गांवची इश्कोलां बरी काम करून तांची एक वाट तयार करतात मसणभुंयी वचपाक म्हणजे मरणा कडेन वचपाक अशें एक फावट दिसपाक लागलां. हाजोर ती वाट तयार करची अशी न्ही. कित्याक खूब जाण पळय म्हणटात पळय आतां आमची इश्कोल बरें, सगळीं म्हणटले आमची इश्कोल बरें, टिचर्स म्हणटले आमची इश्कोल बरें, पूण आमच्या भुरग्यां खातीर न्ही, ते दुसऱ्या भुरग्यां खातीर आमची इश्कोल बरें. सो ह्योय चेंजीस तर जाल्यो तर इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक शकता. पूण गोंया भितर व्हडली शिक्षण घेवपाक म्हणजे उच्च शिक्षण घेवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो प्रत्येक गांवां आसपाक जाय म्हणना. आनी चड उरता तें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणून न्ही, चड उरता तें आमी स्वप्न रंगयना म्हणून. No, म्हाका आय एम कमिंग टू दॅट पॉयंट. माय पॉयंट इज दॅट की आतां एस्पिरेशन म्हळ्यार की कितलेशे जाण आसतले हांगा तांकां सचिन तेंडुलकर जावपाक जाय. पूण खरें खेळपा वतले तेन्ना कळटलें कितलो तेंडुलकर भितर आहा. दीस इज रियलिटी. सो खूब जाणांक खूब कितें जावचें अशें दिसता. हाव टू अंडरस्टँड दॅट वेदर माय इन्स्पिरेशन इज रियलिस्टीक ऑर नॉट. हाव वूड यू डिफायन दॅट? हांव जातलो म्हणप बरें न्ही, पूण मातशें आसपा जाय न्ही ते भितर. बॅटा बॉलूच लागून जाल्यार तेंडुलकर कसो जातलो? सांगता. सी जेन्ना आमी एस्पिरेशनाचेर उलयतात तेन्ना गोंया भितर एक सिट्युएशन जें म्हाका दिसता तें शहरी आनी ग्रामीण भुरग्यां भितर एस्पिरेशन अप टू UG लेवल म्हळ्यार अंडर ग्रॅज्युएट लेवल आनी ग्रॅज्युएट लेवल इज ऑलमोस्ट द सेम. एज फार एज पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल इज कन्सर्न, ग्रॅज्युएशना नंतर आपण कितें शिकया आनी मुखार आनी व्हडली एक गाठया आनी मुखार कितें या हें एस्पिरेशन पळय आहा तें शहरी आनी ग्रामीण भुरग्यां भितर दोनूय तरी भुरग्यां भितर कमी आसाच. दॅट इज वन पॉयंट आय वॉन्ट टू से. या आनी दुसरें आपल्याचें एस्पिरेशन कशें आसचें. एक आपूण जर स्वता तर आपल्या कडेन इंट्रोस्पेक्ट केलें एक ब्रॉड आयडिया मेळटा. म्हजें एस्पिरेशन हांव उदाहरण दिता. माय एस्पिरेशन शूड बी इन टॅक्निकल स्किल्स. हें एक भुरग्याक कळटा. देन इट मे बी टॅक्निकल स्किल्स कॅन बी ITI ऑर IIT ऑर इंजिनियरींग कॉलेज. तें मागीर तुगेलें जें पळय परफॉर्मन्स पळय आसा ना तूं जसो घडटा ताजेर तें जावपाचें. पूण एटलीस्ट वन थिंग इज क्लियर, आय विल गो टॅक्निकल. Then I can go for diploma course, degree course or in a national institute. That is a different matter. That will depend on what you achieve in the exam and बाकी तुवें आत्मसात कसो केलो तो. पूण एटलीस्ट टॅक्निकल ही म्हजी एरिया, आर्ट ही म्हजी एरिया, थिएटर ही म्हजी एरिया, म्युजीक ही म्हजी एरिया, फोटोग्राफी इज म्हजी एरिया, रिसर्च ही म्हजी एरिया, म्हळ्यार एज्युकेशन आनी शिक्षण ही म्हजी एरिया. हे भुरग्यांक बाय द टायम दे रीच देयर 10th, 11th and 12th आनीक with the help of teachers and with the parent motivation ही आयडिया मोर ऑर लेस येता. सी म्हाका वेवसाय करपाची 12वी नंतर तुका येता, मागीर तुवें नोकरी करून मागीर वेवसाय कडेन वळूं आनी मागीर नोकरी सोडूं. सो हे ब्रॉड इंडिकेटर येतात. सो जेन्ना आमी एस्पिरेशन पळय म्हणटात तेन्ना हांव सदां भुरग्यांक सांगता. म्हळ्यार एक फावटी इश्कोलांनी म्हाका आपयतात 7वे भुरग्यांक उलोवपाक आनी 8वे भुरग्यांक उलोवपाक कॅरियर गायडन्स. आनी हांव सांगता तुमी कॅरियरा विशीं विचार करनाका म्हणून. Because if you start thinking of careers at this stage, you will limit your mind. हो वेळ तुमगे विचार करपाचो, लिमिटलेस शिकपाचो, सगळे विशय शिकपाचो आनी मागीर थडक्कन एक पेट्ट ते आपूण हे एरिया भितर वचपाचो. ल्हानपणाकच आमी भुरग्यांक म्हणटा पळय तूं दोतोर जावं, तूं इंजिनियर जावं आनी तूं आनी कितें जावं आतांच. So that does not help. So that is afterward. But broad area you should have is I should continue to dream. भाई म्हजो वेळ सोंपला पूण आय विल गिव यू फायनल कमेंट्स विथ वन क्वेश्चन. या आनी तो मातसो टच जाल्लो हांगा. सुषमान जेन्ना केलो तेन्ना की ताका खूब जाण विचारता म्हण तूं गव्हर्मेंट जॉबा कित्याक ट्राय करनाका म्हण. इन्सिडंटली हांगा जितले जाण बसले तातूंतले एकटोय गव्हर्मेंट सर्वंट ना. हय आनी सगळे जाण सद्याक गोंयांतली अशी परिस्थिती जाल्या की भुरग्यांची बिगेस्ट एस्पिरेशन इज बिकमींग गव्हर्मेंट सर्वंट. which I cannot understand. How can it be an aspiration? But it is an aspiration. So I would like you to conclude with your wise remarks on this biggest aspiration and infatuation of Goan youth. एक लक्षात घेवपा जाय युवकांनी की सरकारी नोकरेची सॅच्युरेशन लेवल पावला, गोंयाक पावला आनी बाकीची स्टेटींनी पावला. सॅच्युरेशन लेवल
थंय चड तयार जावपाक शकना. आनी आतां पळय तयार पळय जातात त्यो कॉन्ट्रॅक्ट टायप जातात. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ प्रत्येक वर्सा कॉन्ट्रॅक्ट, रेग्युलर वेकन्सी म्हणटा ती रेअर जाता. दुसरें जो पळय खाजगी क्षेत्र पळय आसा, नॉन सरकारी क्षेत्र पळय आसा, तातूंत पोटेन्शियल खूब वाडला. बँकींग, फायनान्स, इन्शुरन्स, मॅन्युफॅक्चरींग, मार्केटींग, रिटेल, मागीर तुगे ई कॉमर्स आनी खूब गोश्टी आसात. आनी वेवसायाचो स्वता वेवसायाचो स्कोप खूब वाडला. सो आपल्याले हावेस आनी आपल्या चिंतन ह्या एरिया भितरच करचें. जेन्ना प्रमोदान म्हणलें कितली वेळ भुरग्यांनी धोपरां फोडून घेवप आपल्याक रायट एस्पिरेशन मेळपाक, हे एस्पिरेशनाचो अर्थ असो की कितें करप तें बरें करप, तें एस्पिरेशन आसपाक जाय. ल्हान गोश्ट केल्यार जाता, पूण ती व्हड रितीन करप. डू ए स्मॉल थिंग इन ए बीग वे. सो प्रत्येक मनीस हो एक मोर देन वन थिंग, मोर देन टू थिंग्स करपाक सोदता. सो डोंट थिंक. आनी धोपरां म्हणटा ती फोडपाकच जाय. आनी धोपरां फोडून घेता तेन्ना ताजी मजा चाखपाक जाय आनी तें एन्जॉय करपाक जाय. यू वील अचीव युअर आयडियल्स एंड एस्पिरेशन्स. कंक्लूड करचे पयलीं एकच गजाल सांगता, कारण सचिन तेंडुलकराचो 2-3 फावटी रेफरन्स आयलो म्हण. आनी आय रिमेंबर दीस बिकॉज आय वॉज एक्चुअली सीईंग दॅट थिंग. जेन्ना तेंडुलकर रिटायर जालो आनी नेक्स्ट डे ही एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक ताका विचारलें की वॉट इज द चेंज यू आर एक्सपिरियन्सींग. And that was a very simple question, what is the change you are experiencing? And the answer was very beautiful. He said, I realized after 25 years that I don't have to get up at 6 a.m. I think that sums it up. Tendulkar फक्त टॅलंटाचेर जायना, तेंडुलकर त्या तपश्चर्येचेर जाता की आपूण बरो आसलो बरो नासलो, जोर येवं पावस आसूं वत आसूं कितें आसूं, एवरी डे गेटिंग अप एट 6 o'clock and being in the nets at 7 o'clock and then practice. एक incident सांगता, because one of my friends is very good physiotherapist. जेन्ना तेंडुलकराक टेनीस एल्बो जाल्लो, तो मेरेन आमकां देशा भितर टेनीस एल्बो नांवाची संकल्पनाच खबर नाशिल्ली. सो फर्स्ट टायम आमकां कळ्ळें देर इज समथींग कॉल्ड टेनीस एल्बो, नॉट ओन्ली टेनीस बॉल म्हणून. यू नो, if you medically analyze tennis elbow, it is such a serious ailment. You know, tennis elbow jata, and if you are suffering from a serious tennis elbow, even if you have to pick this receiver, humko distala ki this receiver is almost of 50 kg to 100 kg. Itli shooting pains yata hatan sarke. You cannot even to lift a paper, you will feel pain. Lift a paper, huh? Tennis elbow is that bad. And when it happens to a level of Tendulkar, who is that kind of a very hard athlete, it is more severe because your body is worn out like that. So imagine, forget about receiving a paper or a handkerchief. He was lifting that heavy bat and he had to suffer that tennis elbow and he had to come back from that career-threatening injury and become that Sachin Tendulkar again who can shoulder the dreams of billion people, 100 crore people. And that can only happen not out of talent, that can only happen out of determination, that I want to be back there again. That tennis elbow was Tendulkar's second inning and he had to struggle more than his first. ताणें जितली त्रास इंडियन टिमी भितर वचपाक पयली फावट घेतिल्ले आसतले 14, 15, 16 वर्साचेर, ताच्या की 3 पटीन चड त्रास ताका टेनीस एल्बो जालो तेन्ना घेवचे पडले परत त्या टिमी भितर वचपा खातीर. सो इट्स अंडरस्टँड दॅट तेंडुलकर, not only his batting and not only the statistics of Tendulkar. I think if you understand that and if you inculcate those values in you, whatever field you choose, I think you will be successful. Thanks a lot for such enlightening thoughts. Thanks a lot, bhai. Like always, you are brilliant. Thank you.